देवाचें उतर ह्या नियाळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो योग। जेजू महायाज्ञिकाचे मागणे आता सोंपत येता आनी आयज आमी नियाळाक विचून काडल्या ती वोळ जेजूचो आपल्या हिंडा सोवे हुस्को दाखयता। शिसा मदे एकवट, शीस आनी जेजू सोवे एकवट, जेजूचो बापा सोवे एकवट आनी जेजू मागता की ह्या एकवटा वरवीं संवसार ताका बापान पाठयला म्हूण ओळखूंक फावो म्हूण। क्रिस्ती भावार्थांत एकवटाची चड वर्ती क्रिस्तावां मदे एकवट आसप चड म्हत्वाचें। सगल्यो जेजूच्यो बऱ्यो कोडण्यो मोग एकवट हाडपाच्यो। जेजू कोणाकूच परो घालिना। बापान जेजूक संवसारांत मोगा वरवीं तारण करून पाठयलो। सर्गीचे राज मोगा आनी एकवटाचे बुन्यादेर बांदलोले आसा। पयले क्रिस्ती सभेंत पयल्या क्रिस्तावां मदे मोग एकवटाचो संबंद थीर करूंक पयले शीस भारी वावुरले। महायाज्ञीक कसो जेजू हे प्रार्थना करतना आख्ख्या हिंडा पासत तांच्या एकवटा पासत मागणे करता। एकवट एक काळीज आनी मन एक कुटुंबीक संबंद जावन आसा एक व्हड साक्षी। प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज तावन आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे परबेक तयार जावंक चड लागशिल्ली तयारेन भितर सरता। आमकां एकवटाचे देणे दी म्हूण पवित्र आत्म्या लागीं मागुया। 3 दिसाची लागशिल्ली तयारी आमी करतना मोग एकवटान आशेता तसली क्रिस्तावां आमकां कोर म्हूण मागुया। मागुया, मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बाराबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।